गोंयभर लोकांक खबर आसतलें की आकाश नायक हो गायशिऱ्या कोळ्या रावपी भुरगो विविध तरेचे तेजे कडेन आर्ट आसा, रांगोळी बरे पद्दतीन तो घालता आनी आतां पर्यंत तेणें खुबश्यो रांगोळी पोर्ट्रेट तश्यो केल्ल्यो आसा. खुद्द चीफ मिनिस्टर, आमच्यो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तशेंच आमचे प्रायम मिनिस्टर यांचे, तशेंच आमचे देवस्थानाचे देव देवतांचे अशे रांगोळी घालून तेणें भुरग्यांक क्लासीस घेवन अशें बरोच तेणें आपलो जे रांगोळी हितूर बरीच प्रशंसा मेळिल्ली आसा. आनी त्याच भितर एक गोंयान म्हाका दिसता एक व्हडली सगळ्यान रांगोळी म्हणटा ती आयज साईबाबा देवळा कडेन साईबाबाचे एक फूल एक रांगोळी मोठी प्रमाणांत तेणें हांगासर घातलेली तुमकां पळोवपाक मेळटा. आनी ही रांगोळी घालपाक तेजे जे भुरगे तेजे स्टुडंट आसा तांणी ताका हेल्प केल्लो आसा. आनी त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता ही ती व्हडली रांगोळी तेणें ही हांगासर बोरये हांगासर साईबाबा देवळा कडेन घातल्या. म्हाका दिसता लोकांक हांगासर ही मुद्रत देवळान जेन्ना येता तेन्ना ही हांगासर ही रांगोळी पळोवपाक मेळटली. श्री साईबाबा सेवा मंडळ ट्रस्टाचो हांव सचिव उमेश नाईक. म्हाका एक गोश्ट तुमचे मुखार मांडीक दिसता की गेल्ले 46 वर्सां ह्या देवस्थानांत आमी ह्या साईबाबाची सेवा करतात आनी भरपूर लोक हांगासर जमतात, भरपूर लोक हांगा दर्शनाक येतात. ह्या कालावधीन खूब अशे कार्यक्रम आमी केल्यात आनी हो जो कार्यक्रम आसा हो एक विक्रमा कडेन वचपाचो कार्यक्रम आसा. ताणें एक मोठी रांगोळी घातलेली आसा. जेन्ना आकाश आमचे कडेन एप्रोच जालो तेन्ना ताणें आमकां रिक्वेस्ट केलें की आपले एक अशी मोठी एक रांगोळी घालपाची आसा. तर ताका आमी विचारलें कितें व्हडली, तर म्हणपाक 50 बाय 60 फुटांची. तेन्ना आमी म्हणलें जर अशी तेजी एक इच्छा आसा ती आमी तेंची इच्छा पूर्ण करपाक दिवपाक जाय. तेन्ना ताका आमी सांगलें तूं फुडें वच, आमी तुजे फाटल्यान आसा. त्या प्रमाणे 2 दीस लावन ताणें ही रांगोळी घातलेली आसा. आनी तो जसो गोंयान सारको फामाद आसा, देशांनी फामाद आसा, त्याच प्रमाणे तो जगभर फामाद आसा अशी आमची ट्रस्टाची एक इच्छा आसा. तेन्ना हांव सगळ्यां कडेन मागता, सगळे भाविकां कडेन मागता की तुमी ही देवा दर्शनाक येता त्याच प्रमाणे ही तुमी रांगोळी पळोवची आनी ताका मोठे प्रोत्साहन तुमी दिवचें तेंचे टिमीक आनी ताका. आनी ही रांगोळी जगभर प्रसिद्ध जावची अशें आमची मनोगत आमी व्यक्त करतात. आनी जशी ताणें कश्ट केला, जे कश्टांतल्यान तो वयर सरला, ताका सगळ्यांचो आशिर्वाद लागतो, बाबाचो आशिर्वाद ताका लागतो आनी ताका मोठें नांव मेळोवन दिवचें अशें हांव सगळ्या कडेन इच्छा व्यक्त करता आनी म्हाजी बरें. आयज बोरये श्री साईबाबा सेवा मंडळ ट्रस्ट आयज आमी हांगा बोरये साईबाबाच्या देवळान श्रावणाचे निमित्त भव्य अशी रांगोळी घातलेली आसा साईबाबाची. हांव रंकाश आर्ट एकेडमीचो फावंडर आसा आनी आयज ही रांगोळी घालपाक म्हाज्या स्टुडंटांनी हेल्प केल्लो आसा. जवळ जवळ 35 म्हाजी स्टुडंट आशिल्ली ही रांगोळी घालपाक आनी जवळ आमी 2 दीस ही रांगोळी घालपाक मेहनत करता म्हणटली. आनी खूब मोठी चॅलेंज आशिल्ली की गोंयान येदी व्हडली केन्नाच रांगोळी घालूंक नाशिल्ली. जवळ जवळ ही रांगोळीची सायज 60 बाय 50 फिटाची सायज आसा रांगोळीची. आनी जवळ जवळ आमकां 350 किलो रांगोळी लागलेली आसा ही पूर्ण रांगोळी घालपाक. आनी खूब मोठी चॅलेंज आशिल्ली. सो सगळ्या लोकां कडेन मागता की ही रांगोळी पळोवपाक मुद्दम जावन येवचें. जी आयज रांगोळी आमी लोकांक लागून ओपन दवरलेली आसा, पळोवपाक लागून ओपन दवरलेली आसा. सगळ्या लोकां कडेन मागता की ह्यो अशी तुमकां परत ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाना, सो सगळ्यांनी येवन पळोवची. आतां भाऊन सांगता तशें आकाशान आमचे कडेन एक संपर्क साधला. आपल्या एक बरी मोठी आवाडा अशी बाबाची एक आकृती करपाक जाय, रांगोळी घालपाक जाय. आनी तेणी 2 दीस लागून खूब मेहनत तेणें तेज्या विद्यार्थ्यांनी घेतली आनी इतली मोठी एक आकृती केल्या. ती लोकां कडेन एक विनंती हांवूय करता की जशें बाबाचे सेवे येता तशें बरे भशेन वेवस्थीत हेजेर दर्शन घेवचें, जेणे करून तेणी जी मेहनत केल्या, भुरग्यांनी जी मेहनत केल्या तांकां मनां दिसपा जाय, उत्सुकता मेळपा जाय आनी हेजे फुडें हेज्याहून बरें कार्य तेजे कडेन घडपा जाय. तसोच आमची ट्रस्टाचो तसो तुमचो सगळ्यांचो ताका पाठिंबा आसचो, आशिर्वाद आसचो आनी तेजे वयते कडेन बरें जावचें इतली मागता. बोरयेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.